ताची सुटका जाली, कोरोना जालो सुटका जाली, परत तांकां जालो. ही पण उदाहरणां आमी पळयली. म्हणून आमी मागता की बेगीतल्या बेगीन मेडिसीन येवचें म्हणून. फुडल्या पहिल्या म्हयन्यात किंवा दुसऱ्या म्हयन्यात सबंद म्हणटा, आमी आयकता, आमी वाचता की मेडिसीन येतले म्हणून. आमी देवा कडेन मागता हे येवचें म्हणून आनी एकदां आमी तितून सुटचें म्हणून. तर आयज श्रीपाद भाऊ तेंची संस्था जी आसा, सांडू कंपनी जी आसा, तेंच्यांनी उपक्रम घेतला की जेंच्यांनी ह्या 7-8 म्हयन्यांत बरें काम केलें, रुग्णांची सेवा केली, दिसता तांकां पावले, तेंची नोंद घेवची, त्यांच्या फाटीर थाप मारची, तेंचे कौतुकाचे 2 शब्द उलोवचे, असो उपक्रम ह्या दोन्ही सांडू कंपनी आणि श्रीपाद भाऊ संस्था जी आसा हांचेर घेतलेलो आसा. त्या बद्दल ह्या उपक्रमांत तेंचे मनपूर्वक तेंचे अभिनंदन. या 2020 सालांत सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे ही कोविड महामारी संपूर्ण जगाक वेठीक धरपी, लाखो लोकांचो जीव घेवपी, परंतु परमेश्वराच्या कृपेन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जगाबरोबर भारतीय आमचो देश लढलो. माननीय नरेंद्रभाई मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल जितके कितें कमी कॅज्युलिटी करप, जितले कितें जास्तीत जास्त आमी सेफ रावप अशे तरेचे प्रयत्न जाले आणि आमचो देश त्या मानान बरोच सगळ्या बाबतीन ह्या हाका कोविडाक तोंड दिवपाक वरचड ठरलो. आणि ज्या पद्दतीन डॉक्टर, नर्सीस, इतर सगळो स्टाफ रातभर न्हीद ना, 15 दीस तांची ड्युटी, तें हांवें सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी पीपीई किट घालतकीर कितें परिस्थिती जाता, तर उदक पिवंक मेळना, तो किट काडल्या शिवाय खंय तरी जेवंक मेळना, खंय तरी अन्य काही गोष्टी करूंक मेळना, अशा परिस्थिती म्हणजे आमकां सादे कपडे घातल्यार कितले गरम जाता, एसी पावना, आनी हे सगळें घालून म्हणजे कशा पद्दतीन तुमी तें सहन केलें, म्हणजे ताका म्हाका दिसता ह्या एका शब्द ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे देवाच्या फाटल्यान तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करप, नमस्कार करप, हो तातूंत आजच्या ह्या कार्यक्रमाचो हेतू आसा. आनी त्यामुळे हांव सांडू ब्रदर्स जे आसा, सांडू फार्मास्युटिकल सहज म्हाका मेळपाक येयल्ले, त्यामुळे म्हटलें कितें तरी वचपाचें निमीत जाय. आमी जर कोणागेर सोयऱ्यागेर गेले जावं कोणाचे खबरी केले तर जशे बिस्किटीचो पुडो घेवन वतात ते तुमी समज घेता, आनी जे इम्युनिटी किट दिल्लो आसा व त्या पद्दतीचो आसा ते व्हडले कांय न्ही, परंतु तुमचे मदीं येवन तुमच्या फाटीचेर एक मायेची थाप तुमी जें कितें कार्य केलां म्हणजे तें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आज समाजाची थोडीशी प्रमाणांत अशी दिशी आसा, म्हाका कित्याक तें म्हाज्या शेजाऱ्याक जालां, त्या गांवांक जालां, म्हाका कित्याक अशे पद्दतीचे जो भाव जो आसा ताका आमी खंय तरी मूठ माती दिल्ली आसा अशें तुमच्या सगळ्यांच्या वर्तना वयल्यान दिसता. ना, हे काम म्हजें आसा आनी हांवें ह्या सगळ्या तुज्यान सगळ्यांक सपोर्ट करूंक जायो. ही जी भावना आसा ती उदात्त भावना, मोठी भावना आसा, आनी ही जर भावना समाजान रुजली जाल्यार निश्चितपणे आमचो पराजय कोणूच करूंक शकना. त्यामुळे तुम्ही जे कार्य केल्लें आसा तें शब्दांनी वर्णपाचें कार्य ना. तुमकां सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद दिता.